नमस्कार. काल अस्नोडा हांगासर एक फेटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. अस्नोडा पंचायत निलेश नायक हो अस्नोडा सायडीन ट्रॅव्हल करतालो आनी हो एक स्पिडीन आसलो अशी आमकां म्हायती मेळटा. आनी बुलेट चलयतना तो बुलेट चलयतना ताचो ताबो गेल्लो आसा, आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ली आसा आनी सायडीन एक भिंत आसली आनी भिंतीचेर मारिल्ली आसा आनी मारतकूर तो इंजर्ड जाल्लो आनी बुलेटीचे जो टायर आहा तो ट्विस्ट जाल्लो आनी जो चॉकअप्सर आहा ते फुटिल्ले आसात आनी थंय जे रस्त्यार जे लोक आसले आनी ते लोकल्स तेंच्यांनी ताका सोमतोच हॉस्पिटलान दाखल केलो. त्या हॉस्पिटलान पावतकूर डॉक्टरान ताका ब्रॉड डेथ डिक्लेअर केलो. तसोच दुसरो आनी एक सकाळी फुडें एक्सिडंट जाल्लो तो दुसरो आसलो तो आक्षे हांगा. आक्षे तातूंत एक 66 वर्साचो आलेक्स वालीस म्हणून एक जो स्कूटर चलयतालो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण हो एक्सिडंट स्कूटर आनी कारा मदीं जाला. जी स्कूटर गोवा वेल्ला सायडींतल्यान जी वेर्णा सायडीक वयताली आनी गाडयेन ताका एक फोर व्हिलर आसली. ताका रॅश एंड नेग्लिजन्स जे करून कित्याक गाडी स्पिडीन आसली आनी हाडून ताचेर ठोकली आनी ठोकून तो आलेक्स आहा तो जमनीर पडलेलो आनी ताका खूब ग्रिव्हन्सीस जाल्ली. ताच्या मागीर ताका शिफ्ट केलो जीएमसी आनी तेन्ना सांजचो ताका डिक्लेअर्ड डेथ केल्या. हातूंत दोग जाणांक कालच्या दिसा गेल्या 12 वरांनी दोगांकूय ह्या हितून मरण आयल्या. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी.